की एक डॉक्टर ताका सांगता किंवा ओएसिस कार्डिओलॉजिस्ट सांगता, तर एक्चुअली वॉट यू मीन बाय बायपास हो केन्ना करचो पडटा, खंयच्या सिच्युएशन करचो पडटा, ताचे इंडिकेशन्स कितें आनी ताचे रिस्क फॅक्टर्स तुमी आतां ऑलरेडी सांगला किंवा थोडे हातून जे तुमकां ॲड करपाचे तुमी सगळेंच सांगा आमकां. ओके. बायपास हांव एक बायपास सर्जन, म्हणजे हांव कॉरोनरी आर्टरी बायपास सर्जरी करता. पण खरें तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांव पेशंटांक सदांच एडवायस करता की म्हजे कडेन तुमी येवपाची पाळी हाडूं नाका. बरोबर. कळ्ळें न्ही. सो आय ऑलवेज बिलीव इन प्रिवेंशन. आनी हाज्या बद्दल हांव जाता तितली अवेरनेस करपाचो प्रयत्न करता. केन्नाय कोणाक मेळटा तेन्ना हांव सांगता. आतां जर समज ब्लॉक जाले आनी जर समज कोणाकूय जर चेस्ट पेन जाता किंवा काम करपाक जायना आनी किंवा एटॅक येवन गेलो जाल्यार ते आमचे कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टरा कडेन येवन मेळटात आनी ते पयलीं एन्जिओग्राफी करतात. एन्जिओग्राफी म्हणजे एक प्रकारचो एक्सरे जाचेर आमी हार्टाची दुसरे दुसरे एंगलांतल्यान फोटोग्राफी काडून पळयतात. ताजेर आमकां कळटा खरोच ब्लॉक आसा, कितले ब्लॉक आसा, ब्लॉकाची पर्संटेज कितली आसा. म्हणजे लेस देन 50% जर असलो जाल्यार आमी तो नॉट सिग्निफिकंट म्हणटात. बिकॉज एन्जिओग्राफीचेर जर 50% पेक्षा चड जो ब्लॉक आसा ताकाच आमी ट्रीट करतात. लेस देन 50% असलो जाल्यार ताका ट्रीट करपाची गरज ना. ताका लायफस्टायल मॉडिफिकेशन आनी वखदां घेवन ताजेर मनीस जगूं येता. जर समज मल्टिपल ब्लॉक्स आसा, जशें हांवें तुमकां सांगलें आमकां 3 शिरो मुख्य हायवेज आसात, तिनूय हायवे जर ब्लॉक जाल्या किंवा एकाच 2 शिरो ब्लॉक जाल्या पण मल्टिपल जाग्याचेर ब्लॉक जाला किंवा बायफर्केशन शीर आसा थंय ब्लॉक जाला, अशें जर आसा आनी जर समज ऑलरेडी ताज्या हार्टाक डॅमेज जाल्या किंवा जे पेशंटाक डायबिटीज आसा, असले पेशंटांक बायपास सर्जरी इज रेकमेंडेड. बरोबर. जर समज सिंगल ब्लॉक आसा किंवा स्ट्रेट फॉरवर्ड बायफर्केशन बी तसलें कांय ना, पेशंटाक डायबिटीज ना, एकूच ब्लॉक आसा, जाल्यार तो वता एन्जिओप्लास्टी करपाक. पण हे बाकीचे जे सबसेट हांवें तुमकां सांगले, जे मल्टिपल ब्लॉक्स, बायफर्केशन ब्लॉक्स, डायबिटीज किंवा इजेक्शन फ्रॅक्शन कमी जाल्ले, जांकां ऑलरेडी हार्ट अटॅक येवन गेला आनी हार्ट फंक्शन कमी जाला, हांकां बायपास सर्जरी करी जाल्यार सर्वायवल बेनिफीट आसा. अच्छा. म्हणजे तांचें हें वाडटा. आयुष्यमान वाडूंक शकता. दुसरें तांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफूय वाडटा. सो तांकां परत आनी मागीर इतले बेगीन कांय करची गरज पडना. सो 20 years 90% सर्वायवल रेट असो तांचो आसता किंवा पेटन्सी रेट आसता ग्राफ्टांचो. हांकां आमी बायपास ऑपरेशन करतात. आतां बायपास ऑपरेशन पळय जें आसता न्ही, तें केन्नाच एमर्जन्सी नासता. सो अशें न्ही की बाबा ब्लॉक जालें की फाल्यांच म्हाका, अशें खूब जाणां येवन आमकां मेळटात आनी सांगतात की ब्लॉक आसा, फाल्यांच बायपास कर, बेगीन डेट दी. दोतोरान आमकां लेट डेट दिल्या. बायपास ऑपरेशन तशें केन्नाच नासता. पळय हे जे ब्लॉक आसतात ते कितें रातोरात जायनात. जशें तुमकां सांगलां तशें इट टेक्स 2 to 3 years फॉर अ 30% ब्लॉक टू इनक्रीज. कळ्ळें न्ही. आनी अल्टिमेटली 90% जाता. सो आतां एन्जिओग्राफी केल्या म्हणून आमकां कळ्ळां. आतां एन्जिओग्राफी करचे पयलीं तोच मनीस सगळे कडेन भोंवता, गाडी घेवन भोंवता, काम करता, हें करता. डिफरन्स कितें जाला, फक्त एन्जिओग्राफी. हाजो अर्थ असो न्ही की रोखडेच आमी बायपास करचें. सो हें आमी पेशंटाक पयलीं कावन्सल करता आनी तांकां सांगता इट इज अ सेमी एमर्जन्सी किंवा इलेक्टिव्ह प्रोसिजर आमी म्हणटात. बरोबर. कारण हार्टाचें ऑपरेशन म्हणटा तें सदांच मेजर ऑपरेशन आसता. कळ्ळें. ताका रिस्क आसतात. रिस्क म्हणजे रिस्क टू लायफ. बरोबर. सो आमी पेशंटाक एज अ होल पळयतात, फक्त हार्टाचेच ब्लॉक्स पळोवन ट्रीट करिनात. सो आमकां वेगवेगळे प्रकारचे टेस्ट करचे पडटा. वी हॅव टू मेक शुअर की हो पेशंट फीट आसा की ना सर्जरीक. कित्याक आमचें मेन एम सर्जरीचें आसता कितें की ताजी परिस्थिती ऑपरेशनाच्या पयलीं आसा ताजे पेक्षा बरी जावंक जाय. बरोबर. ऑपरेशन करून जर तो जाम जालो किंवा डावन जालो जाल्यार ताका अर्थ ना. करेक्ट. सो ताका म्हणटा आमी रिस्क वर्सीस बेनिफीट रेशियो हो आमी वे करतात. आनी जेन्ना आमकां अशें दिसता की बायपास ऑपरेशन करून खरोच ताका बेनिफीट जातलो किंवा आसा ताजे पेक्षा ताजी परिस्थिती इम्प्रूव जातली, असल्या पेशंटाक आमी बायपास ऑपरेशन रेकमेंड करता. कळ्ळें. सो वेगळे प्रकारचे टेस्ट आसता. इट मे हे सगळे वर्कअप करता म्हणल्यार आमकां एक 8 दीस बी लागू शकतात. आनी ताज्या नंतर आमी डेट दिवन अमूक दिसा ताका एडमीट करून मागीर ऑपरेशन करता.